बाबूचे म्हणल्यार बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा, खूब सोशल वर्क केल्लें आसा, जावं ते टॅक्सी ड्रायव्हर जावं थंयचे वाठारांतले लोक आसूं दाबोलीन तालुक्यांतले. ताणें जेन्ना उलो मारलो मदत जाय करपाक तेन्ना विनायक बाब केन्ना फाटीं सरले ना. सदांच फुडें सरकेले आनी तांणी जे मदत करूंक जाय जावं ते कोविड टायमार सुद्दां बऱ्यापैकी तांणी मदत केल्ली आसा. तेन्ना आमकां आमच्या पार्टीक दाबोली मतदारसंघाक बाबू आनी ताचे वांगडी कार्यकर्ते धरून नक्कीच मोठो प्रोत्साहन मेळ्ळा, मोठो बळकट मेळ्ळा. आनी दाबोलीच्या लोकांक मेन म्हळ्यार दाबोलीच्या लोकांक जे आम आदमी पार्टी आमी गव्हर्नन्स म्हणटा, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स जे म्हणटा ते तांचे पर्यंत पावोवपाक, दाबोली मतदारसंघात हाडपाक नक्कीच मोठो आमकां जोश मेळ्ळा. He fits the profile of Aam Aadmi perfectly. So the enthusiasm is so high that all the volunteers are all geared up now. Whatever they work they do earlier, they even want to work better. And with his nature, his good character, his good habits, it will be a motivation for all of us and all our volunteers to take the image of Aam Aadmi Party to higher levels. ताणे पयलीं चिंतपा जाय लोकांक ताणें कशें बिट्रे केलो, कसो विश्वासघात केलो तो. आनी लोक हे शाणे आसा गोंयचे, लोक हे लोकांक नक्की धडे दाखयतले, तांकां दाड दाखयतले वचून बाबा तुमी तो घरा वचपाचो वेळ आयल्लो आसा. आनी बाबू सारके नवे जे कार्यकर्ते जोडटा पार्टी, जे पुढारी जोडटा, तांकां खंय तरी चान्स दितले. आनी गोंयांत आम आदमी पार्टीक चान्स दितले. गोंयकारांन ठरयल्लें आसा, निश्चय केल्लो आसा. हांव इतलें कॉन्फिडन्स म्हणटा की जे आमचे यात्रा आसा, जे आमचे बूथ मिटींग चालू आसा, ते बऱ्यापैकी लोक येता आनी रेजिस्टर करता. आमचे जॉब गॅरंटी जावं विजाची आमची गॅरंटी दिल्ली, ते 2,70,000 लोकांनी रेजिस्टर केल्ले. ते कॉन्फिडन्सान तुमकां सांगता, हे जे इलेक्शन आसा, जे विश्वासघात जे लोकांनी केल्ले आसा, तांकां गोंयकार अजिबात माफ करपाचे ना. दाबोलीचो तुवें उल्लेख केलो, हातूंतलो तो एक आसा. सो वेळ आसा गोंयकारांनी शिटूक जावन निर्णय योग्य ते निर्णय घेतले ते इलेक्शन. एमजी पार्टी सोडपाक कारण कितें जालें? एमजी पार्टी सोडपाक कारण जेन्ना आपाचें काम आहा कॉन्स्टिट्युन्सी आनी म्हाजें काम, हांवें डे वन एक 6 म्हयने जाले हांव कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्यान एक कडेन करून काम करून सोदतालो. आनी तितून अशें दिसलें की एमजी म्हणजे हांव आनी दोगूय मेळत न्हू जाल्यार आमी कॉन्स्टिट्युन्सी दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू मुरगांवान आमी आनी 1-2 सिटां काडूंक शकता. हेजे वर्कआउट केलें आनी हांवें दिपक भाई कडेन उलयलो हांव सारकें की जनरेशन चेंज जाला, आपा वटेन वचूंक लागलें. सो फाल्यां हांव बसलो आप बसलो जाल्यार परतूच तेंच गणीत जातलें. सो आमी दोगूय एक जावन फायट करुया. जेन्ना 2 जाण फ्रेंड मेळून जर एक जाता जाल्यार युनिटी जाता न्हू. सो टोटल डिवायड जायना. हे सगळे आमी एक जाले दाबोली खातीर. दाबोली गेल्या 10 वर्सां डेव्हलपमेंट जावंक ना तितलें जावंक जाय आसलें तितलें. म्हाका जर 5 वर्सां दिली न्हू, हांव फुडलीं 10 वर्सांची काम करून दाखोवली. कित्याक हांवें नीव वाडे जर सिवरेज, वॉटर टँक, पायपलायन ही सगळी हांवें घाल्लेली एज अ कावन्सिलर आसतना. सो म्हाका आमदार म्हणून जर दाबोलीचे लोक ह्या पद धाडटले म्हाका विश्वास आसा. आनी प्लस आमकां ही आप पार्टीची लिडरशीप गावता श्री केजरीवालजी. तर आमी दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब डेव्हलपमेंट करूं. म्हाजें एकूच विजन आहा की एक कॉन्स्टिट्युन्सी पक्ष मोगो पक्षान म्हाका नांव दिलां, हांव नांव म्हणना, मोगो आमी विसरूंकूच शकना. आज 2दा कॅन्डिडेट एमएलए बसलो तो मोगोचेर बसलो आनी आयज म्हाका सगळे एप्रोच जाता, सगळी पार्टी कित्याक जाता मोगो वयल्यान जाता. पूण हांवें दाबोलच्या लोकांचें आयकून हें डिसिजन घेतला वर्करांचें बी. आनी मोगो प्रेम म्हाजो सदांच आसतलो.